आजचे हे जे एस्टिमेट आसा हे देवळाच्या सभोवती जे टायल्स बसोवपाचे आहा ते कामाचे आज उद्घाटन जाता आणि हे काम म्हणजे कॉर्डिनेशन कशें आसता सरपंच मेंबर्स हे सगळे कॉर्डिनेशन करून हांवें पळयलां 2-3 मिटिंगेन ते काम करून घेवपाची तांचे कडेन कुवत आसा आनी ताकद आसा. हे ते काम करतलेच. ही पयली फेज. दुसरी इमिजिएटली तांच्यांनी इंस्ट्रक्शन दिलां की फुडली फेज आहा पळय ती कंप्लीट करपाक जाय म्हणून हे कशें जाता तर हे आमचे सरपंच आनी पंच मेंबर आसात दे आर व्हेरी पॉझिटिव्ह. अमरनाथ गोवेकर. आयज आमी वॉर्ड नंबर 4 विठ्ठल रुक्माई देवस्थान सरावंडींग ब्युटिफिकेशनाचें आमी हेजें काम हातीन घेतलेलें ह्या पंचायतीन. हें काम हातीन घेवपाक म्हाका म्हाज्या सरपंचाचो खूब सपोर्ट मेळ्ळो. तशेंच म्हाजे इतर पंच वांगडी आमची BDC कमिटी अरुण सर आनी ग्रामस्थ हांगसरले सगळे सावळेचे. केन्नाय आमी कसलीय कामां घेता तेंचो सदांच सहकार बरो आसता, सपोर्ट बरो आसता. आमी झरीचें काम केलें, गणपती विसर्जनाचें पंचायतीन काम केलें, गार्डनां आमी वयलीं गेलीं. आतां सरान सांगलां ते पंचायतीक कामां हे डेव्हलपमेंट कामां करीत आसता पूण हें मेंटेन करप पंचायतीचें काम. पूण तेजी देखभाल करप भायले कोणी येवन थंयसर नाका जाल्ल्यो गोश्टी करता हेका खंय तरी एक कोणी तरी जाप विचारपाक जाय. सदांच पंचायत मेंबर सरपंच थंय पावचना. एज अ लोकल आमी सद्या ते आपले कशें हे आतां आमच्या सावयची झरीचे रूम आहा ते आपलो एक घराचो एक भाग कसो आमी सगळ्यांनी ते पळयता त्या दृश्टीन पळोवपाक जाय. विठ्ठल रुक्माईक वंदन करून आनी राष्ट्रोळीक नमन करून आनी हांगासर सगळ्या जमलेल्या म्हज्या भावान भयण आयज आमी हांगासर अबावट 10 लाखांच्या सुमार हे काम चालू केल्लें आसा. थोडें काम उरलां ते दुसरे फेजीन जातलें. आमचे पंचायती वतीन म्हजो एक सरपंच अमरनाथ गोवेकर, आमचो मेंबर करण गोवेकर, BDC मेंबर अरुण सर हे सदांच आमकां बरें सहकार्य बरे विचार आमकां तेजे सदांच मेळटा. तशेंच लोकांचे सुद्दां बरें सहकार्य आमकां मेळटा आनी ह्या सहकार्यान आमी आमची पंचायत जाता इतलें डेव्हलपमेंट आमच्या गांवांत जें करपाक जाय तें करपाक आमी फुडें सरल्या आनी अशेंच सरतले. खुबशीं कामां आमी केल्लीं आसा आनी खुबशीं कामां उरल्या. ही फुडें उरल्या पळय तिवूय कामां आमकां बेगीच्या बेगीन करपाक जाय. कोवीड जालो मदींच आनी कोविडाक लागून मदीं गॅप पडलें आनी खुबशीं कामां आमची फाटीं उरलीं. पूण आतां आमी परतून चालू केल्लीं आसा ही कामां करपाक. ही कामां आमी बेगीनच्या बेगीन करतले.